मुगाच्यानो तुम्ही कुणा लागी म्हणी ह्या जाक लागी या प्रायवंत ह्या जाका लागी एक कहलें सवाल तुम्ही विचारला. पयल्यान पयलें कहलें सवाल एक इगर्जेच्या विशयांत कहलें सवाल विचारला. हांवें सेमिनारींत आसतना येरां पाद्राबा लागीं विचारिल्लें एक मुख्य सवाल जावन आसा. प्रायवंत मागण्याचे पाद्राब थोडे कापुजीन पाद्राब सगळो दीस इगर्जेंत आसात. मागण्याचे प्रायवंत पिडेंत आसून आनी तशें आसले पाद्राब तांचे कडेन विचारिल्लें आसलें हांवें, फादर इगर्जे गेल्या तक्षणा पयल्यान पयलें कितें म्हणाजें कालें म्हणाजें इगर्जे गेल्या तक्षणा. देखून तुमच्या लागीं भुरग्यांनी विचारल्यार मम्मा डाडा इगर्जे गेल्या तक्षणा अंकल आंटी इगर्जे गेल्या तक्षणा आमी मुनाजे जाल्लें पयलें मागणें कालें मुनाजे आमी कालें मुनाजे गी म्हूण आमी पयलें कालें मुनाजे गी म्हणून. देखून मोगाच्यानो इगर्जे भितर गेल्या तक्षण आमी मुनाजे जाल्लें पयल्यान पयलें आमी मुनाजे जाल्लें एक जावन आसा, म्हज्या देवा म्हज्या सायबा, म्हज्या देवा म्हज्या सायबा, माय गॉड एंड माय लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार आमी भितर गेल्या तक्षण विजमीत पावजे, आमी अजाप पावजे. आमचो सोडवणदार आमचो देव पवित्र दिसो दुसरो जण थंय आमकां योकरिस्तांत राखण आसा. योकरिस्तांत देवाचो पूत मनीस आसलो जेजू पुनर्जीवन जाल्लो देव त्या योकरिस्तांत आमकां राखण आसा. देखून गेल्या तक्षणा आमी जाय ताका वळखाचे भितर आसा आमकां राखण आसच्या जेजूक म्हज्या देवा म्हज्या सायबा, माय गॉड एंड माय लॉर्ड. वंडर आनी हो वंडर म्हळ्यार विस्मीत विस्मीत जावचें विस्मीत जावचें आनी हो विस्मीत जावचें अजाप जावचें. ताका पळोवन तक्षण काळजांत अर्गां भरतात. तक्षण काळजांत उपकारी मौन देवान केल्ल्या उपकार बावडचें आमकां उपकारी काळीज आमचें उपकारी मौन आमचें दिनवाशी दिनवास आमच्या काळजांत उमाळाजें. देखून गेल्ल्या तक्षणा म्हज्या देवा म्हज्या सायबा. आजून हांव पयलें सकाळीं उठोवन आमच्या छापलाक येताना सक्रामेंत मुखार इकताना बागलाक दिसो पयलीं आमकां सक्रामेंत तसो दवरला तो आनी पवित्र सक्रामेंत योकरिस्त आमकां दिसता थंय आरशाच्या पेटे भितर दवरला. आनी मुखार दिश्ट आमचे भितर इकताना त्या ताबेर्नाकलाचेर हर एकल्यांचे दीस ताबेर्नाकला वचोवच्या बरी आमी दवरला. आनी म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हणून सिस्टरांचें एक नवें कोयंत जाल्लें आनी कोयंताक तांकां ती नवीं आयिल्लीं सगळ्या लागीं विचारतालीं हेल्प करा म्हणून तें कोयंत चापल बांदूंक. आनी म्हजे लागीं म्हणली तुमचे कडेन कांय ना करता कांय सारीन हांव पूण आल्तारीर मीस जाल्ल्या उपरांत आमी एक तुवालो घालता ताचेर ऑल्टर कावर घालता त्या तुवाल्याचेर आमकां बरोवंक जाय कालें बरें जेगी म्हणून. देखून हांवें पेन काडयलें आनी तक्षण बरें दिलें माय गॉड एंड माय लॉर्ड, माय गॉड एंड माय लॉर्ड. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा तांकां बरोवन दिलें. आजून हांव तें गेल्या वेळार तीं उतरां पळोवंक मेळटा. तो तुवालो 5व्या तुवाल्याचेर 2 अक्षर बरयल्यांत म्हज्या देवा म्हज्या सायबा. देखून आमकां हें गरजेचें म्हज्या देवा म्हज्या सायबा. हें कोणाक साध्य जाता विजमीत पावोवंक कोणाक साध्य जाता. इगर्जे भितर येताना तेदो व्हडलें विजमीत पावचें तसलें आनी वंडर आनी हो गोंड एका विस्मीत पावचें कोणाक साध्य जाता. खंय वंडर तुमी सर पळय विस्मीत म्हळ्यार कालेंगी म्हणून भुरग्यांक आमी आपोवणेलें LKG UKGच्या फर्स्ट स्टँडर्डच्या भुरग्यांक आमी पिकनीक आपोवणेलें आनी बसात हांव भुरगीं देंवलीं आनी थंय व्हडली हस्त आनी पुरा त्या पार्कांत आसा हस्त आनी वाग आनी जिरापे आनी व्हडल्यो मोनजात्यो आनी पुरा त्यो ती हस्त अशें येताना भुरग्यांनी पयले फावटी पळोवनची एका भुरग्यांनी विजमीत पावली हो करून बसार तांणी बोवाब घाले पळयचे हस्त अशें तांणी पयले फावटी पळोवचे भुरग्यांनी हस्त भुरग्यांनी जिरापे पयले फावटी पळोवचे. देखून भुरग्यांक तेवतलो तवलो आतां आमकां ते विजमीत पावतात भुरगीं पळय तशें आमकां कोणाक इगर्जेक येताना वगलें विजमीत येता. कोणा लागीं गुंड बावाडताचें देणें कोणाक आसा पळय तांकां साध्य जाता विजमीत पावंक भितर येताना. कित्याक आमकां कळीत आसा देवाचो पूत आमचो सोडवणदार आमचे मुखार हजार आसा
देवाचो पळतो सर्गा संवसार असो रचणार आमच्या मुखार हजार आसा, उंड्याच्या रुपार आमच्या मुखार हजार आसा, नीज देव हजार आसा म्हणटाना आमकां एका तरेचें विजमीत आनी आमकां एका तरेचो उल्हास आमच्या थंय येता. आवय भुरग्यांक म्हणटा तूं जेविनातल्यार तूं वाडनाय रे, देखून जेव रे, इल्लेशें खा रे. कित्याक पोटा खायना रे पुता, कित्याक पोटा खायना गो बाळा, खा गो बाळा, तूं वाडनाय गो ना तर वाडावळ जायना गो तुजी, देखून तुवें जेवी जाय म्हूण आवय भुरग्यांक सांगता. तशेंच पवित्र युकरिस्त तुवें सेवनांतल्यार तुका आत्मीकपणी वाडावळ ना म्हणून आमची इगर्ज माता ती आमची आवय आमकां सांगता. तुमी पवित्र युकरिस्त तुमी सेविनांतल्यार तुमचें ती आत्मीक वाडावळ ना म्हणून पवित्र सभा आमची आवय, पवित्र सभा आमची आवय आमकां सांगता. युकरिस्तान पावत जेजूत आमकां म्हजी जर तर तुमी म्हजी कूड तुमी चविनात, म्हजें रगत तुमी पियेनात तर म्हज्या जिणेंत तुमकां वांटोवना. देखून युकरिस्तांत आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत तसो आत्मो आनी देवपण हाजर आसा युकरिस्तांत. युकरिस्तांतना आमी निजा देवाक जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवता, तसो आत्मो आनी देवपण आमी सेवता, आमचें तें आसा. तूं ताचे बरी जाताय. युकरिस्त सेवल्या तक्षणा आमी जेजू बरी जाता, ताच्या देवसैमांत आमी वाडटा. तूं ताचे बरी जाताय आनी तूं देवपणी ताच्या देवपणांत तूं वाडटाय. देखून मिसाचें बलिदान आमच्या जिणेचें केंद्र जावन आसा म्हणून पवित्र सभा आमकां उलो दिता. मिसाच्या बलिदानांत याजाकान कॉन्सेक्राराचीं उतरां म्हणल्या तक्षण उंडो वायन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड ताचें रगत आत्मो आनी देवपण जावन रुपांतर जाता. आनी याजाक बागोवन नमस्कार करता आनी म्हणटा वो बावडतसो मिस्तेर परगटुया. ती कॉन्सेक्राची उतरां म्हणल्या तक्षण तो बागाता, अशें बागाता आनी नमस्कार करता आनी बागोवन म्हणटा, नमस्कार करून म्हणटा वो बावडतसो मिस्तेर परगटुया. बावडतसो मिस्तेर म्हळ्यार कितें? बावडतसो मिस्तेर म्हळ्यार कितें? वॉट इज द मिस्ट्री ऑफ आवर फेथ? एक मिस्तेर म्हळ्यार कितें? मिस्तेर म्हळ्यार कितें? बावडतसो मिस्तेर न्ही, काल एक मिस्तेर म्हळ्यार कितें? एक मिस्तेर म्हळ्यार कसो लोगी एक मिस्तेर म्हळ्यार ताका संपवणी, त्या मिस्तेराची संपवणी, ताका मिस्तेर संपवणी लिपोवन आसता. एक विशयाची संपवणी, ती संपवचें कन्क्लुजन लिपोवन आसा, ताका कन्क्लुजन लिपोवन आसता, इडन आसता. पूण तो मिस्तेर सॉल्व करूंक ताका पर्याय सोदून काडूंक थोडे क्लू आसात. क्लू म्हळ्यार मायेत, इशारे मायेत ते लिपोवन आसतात. तो मिस्तेर सॉल्व करूंक पर्याय सोदूंक थोडे क्लूज आसतात, मायेत इशारे आसतात. तो मिस्तेर आमी स्पश्ट करून समजूंक, मिस्तेरा कन्क्लुजना नंतर सगळें स्पश्ट जाता. कन्क्लुजन म्हणल्यार अशें कळल्यार सगळी स्पश्ट जाता आनी तो मिस्तेर जावन बिलकूल उरना, तो सॉल्व जाता, तो स्पश्ट जाता आनी सगळें आमकां कळटा. मिस्तेर कांय ना तो सगळ्यांक कळीत जाता, कळीत तातली वस्त मिस्तेर जाता. पूण बावडतसो मिस्तेर दुसरोच. याजाकान कॉन्सेक्राराची उतरां म्हणल्या तक्षण नंतर बावडटी लोक पवित्र विस्मिताय आनी अजाप, तांकां अजाप पावोंक, विस्मिताय पावोंक ती कॉन्सेक्राराची उतरां म्हणल्या तक्षण तांकां बावडट्यांची काळजां थंय ओडटात, सक्रामेंतां थंय ओडटात. याजाकान कॉन्सेक्राराची उतरां म्हणल्या नंतर विस्मिताय पावोंक साद जाता गे. अखंड बावडता आसल्या व्यक्तीक वो मिस्तेर अर्थ केल्यार मात्र वो मिस्तेर आमी अर्थ करचे. खंय आल्तारीर कितें जालें म्हूण अर्थ केल्यार मात्र विस्मीत पावोंक साध्य जाता. देखून मोगाच्यान वंडर आनी हो जाता कोणाक म्हळ्यार अखंड बावडतान तो मिस्तेराचो अर्थ पयलीं आमी समजल्यार तो पातयल्यार आमकां विस्मीत पावोंक साध्य जाता. बावडत म्हळ्यार कितें? बावडत म्हळ्यार मोगाच्यानो आमच्या पंचेंद्रिय आसात. आमकां पंचेंद्रिया 5 सेन्सस आसात. 5 सेन्स म्हळ्यार दोळे आसात पळोवंक, जीब आसा साकून पळोवंक, रूच पळोवंक, टच करता आपूण पळोवंक जाता, आमकां टच करूंक जाता. मागीर आमकां स्मेल करूंक जाता, नाकांत नाक आसा, कान आसात आयकूंक, पंचेंद्रिय आसात.
ह्या पंचेंद्र वरवीं खंयचेक संगत ग्रहिसूंक जाता. आतां दोवेंत आसलें तें दूद घे पळोवंक ह्यो चुरसाक कोण पळयता आनी तें दूद म्हूण कळटा, ताची गोडसाण ताची रूस आनी कळटा आमकां वय तशें. आनी तें पळोवंक तेन्ना आपण आतार घाला पडटा तें दुदा बरया तें ग्राहिसूंक साध्य जाता तें दूद म्हणून. कारा पळयताना कारा बरी दिसता, तातूंत स्टेरींग आपडटाना कारा बरी येता, तातूंत आमी स्टार्ट करून मुखार येता कार म्हूण कळटा. तशेंच भावार्थ तसो म्हळ्यार आमच्या पंचेंद्रिय वापरून हाचे वरवीं ग्राहिसूंक जायना, भावार्थ मिस्तेर जायना, पर्सीव करूंक जायना, वो मिस्तेर कितें म्हणलें आमकां सो करूंक जायना. आनी तें आमी जाणा जावचें आनी पातयेवचें, नोईंग इट आनी बिलिवींग इट वो जावन आसा भावार्थ. आमच्या पंचेंद्रियांत ग्राहिसूंक जायना पूण तो आमी जाणा जावंक जाता आनी आमी फाटी येताना तो जाणा जावन आमी फाटी येताना तो आमचो भावार्थ जाता. आतां येवकरिस्त पळोवंक उंडोत आमी पळयताना तो उंडोत जेजूची कुडी बरी दिसना. तसो परबळ आमी नाका लागीं गेल्यार उंड्या सोदतो परबळ, कुडीचो परबळ न्ही. हे कुडको मोड टेस्ट केलो जाल्यार उंड्याचीत मनशाची न्ही, उंड्याचीत रूस, उंड्याची मांसाची रूस न्ही. मागीर आपडटाना आमी उड्ड्याक तापडल्या जेजूच्या कुडीक आपडल्यार बरें जायना. तरी तो भावार्थ काल ग्रहिसिता, आमचो भावार्थ तो मिस्तेर ग्रहिसिता आनी आमकां समजणी दिता. कॉन्सेक्रेशन केल्लो उंडो क्रिस्ताची कूड आनी रगत ओत्म आनी देवपण जाता म्हणून आमचो भावार्थ आमकां सांगता. तशें आमी आत्मीक अंतरदृश्टी दवरी, आमच्या आत्म्यांत एक अंतरदृश्टी आसा ती भावार्थान आमकां स्पश्ट जाता. ती वास्तवीक ते उंड आसा जाल्यार वास्तवीक तरान द वास्तवीक ट्रू रियालिटी इज ताची समजून तो जेजू म्हूण आमकां सांगता. ह्या वेला भितर वेल घाला ताचेर उंड्याचेर वेला भितर पळोवंक आमकां वेल आशिल्ल्यान तो उंडो दिसता. तो वेल काडलो जाल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त ही अंतरदृश्टी आमची वास्तविकता ट्रू रियालिटीची नीज समजून आमकां दिता. भावार्थाचें देणें आसल्यार कॉन्सेक्रार जाल्ल्या तक्षणा काळजा तावन आमकां भितरच्यान आमकां उलो भायर येता. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हणलो एक उलो आमकां सगळ्यांक काळजातान भायर येता. कॉन्सेक्राराचें मागणें जाल्ल्या तक्षणा मुखाच्यान कॉन्सेक्रार जाल्ल्या तक्षणा देवाचो पूत आमचो सोडवंदार उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मुखार हा नीज आजार आसा म्हूण आमी फाटी येता. कॉन्सेक्रार जाल्ल्या आसतना सोडवंदार उंड्या वायनाच्या रुपार आमचे मुखार नीज आजार आसा म्हूण आमी फाटी येता. सोम्या सांगी आमचे सोडवंदाराचो सगळो मिस्तेर आमच्या मुखार थंय आजार आसा. सोम्या सांगी आजार आसा, सगळो सोडवण्याचो मिस्तेर तें उगडापण जाता आमकां. जेजूचें जिवन, जेजूचें मरण, जेजूचें पुनर्जिवनपण येवकारिस्तांत आमी आचारसिता. कॉन्सेक्रारच्या उतरां दोरी, कॉन्सेक्रारची येजाक उतरां म्हणटा तीं, त्या उतरां दोरी आमकां विस्मिताय, वंडर एंड हॉ, विस्मिताय आनी दिनवास हरगांव वगळाप आमच्या काळजांत आमच्या मनान भरता. हे अमेजमेंट आनी ग्रॅटिट्यूड आमी हर एका मिसावळी बगी जाय. हर एका मिसावळी आमकां तें दिनवास, ग्रॅटिट्यूड आनी अमेजमेंट हर एका मिसावळार आमी बगा जाय. हर एका मिसावळार आमी तें विस्मिताय बगाचें आनी हर गांव वगळापाचें दिनवासाचें काळीज आमचें जायचें. हर एका मिसावेळार आमच्या सोडणेचें सगळें सत कॉन्सेक्राराच्या द्वारी हजार जाता. आमच्या सोडणेचें संत ह्या जाक कॉन्सेक्राराची उतरां म्हणटाना आमच्या सोडणेचें सगळें सत त्या कॉन्सेक्राराच्या उतरां द्वारी हजार जाता आमच्या मुखार. म्हणलें सत आमकां कळीत जाता, आमचो भावार्थ आमकां कळीत करता. आमची आत्म्याची अंतरदृश्टी ती आमकां कळीत करता. दोळ्या मुखार लिपला तरी भावार्था द्वारी आमकां आमच्या आत्म्याक तो दिसता. जेजू आत्म्याक दिसता. आमच्या कुडीच्या दोळ्यान दिसना तरी भावार्था द्वारी आमच्या आत्म्याक तो जेजू म्हूण दिसता. खरी एकटी हांव कॉन्सेक्राराचो जेजू उबारतना तो नीज देव म्हणून म्हज्या आत्म्याक दिसता. म्हाका बगता. तें बगून आतां थोडे म्हाका गेल्ल्या तक्षण तो जेजूक हांव उगलता म्हणलें म्हणजे थंय येता.
आनी वो आमचो भावार्थ दिसान दीस बोळादीक जायचे. इगर्जेक येताना वो आंतरीक भावार्थ, कठीण भावार्थ, ह्या भावार्थांत आमचें खाळ आयज बरोवन ओमताचें. त्या दाळा आमकां हो आनी वांडर मिसा वेळार भितर इगर्जेक येताना म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हणून आमचें काळीज उजगारता, आमचें मौन उजगारता. म्हज्या सगळ्या अंतर्मळांत हांव तें उतरां आनी म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हणल्यार उतरां भायर येतात. मोगाच्यानो वर्ल्ड बँकाचो आयल्या वर्सो एक रिपोर्ट आसा कोविड-19 उपरांतलो प्रचापर 2024 वर्ल्ड बँकाचो रिपोर्ट बायला. पॉवर्टी, प्रॉस्पॅरिटी आनी प्लॅनेट 2024 म्हणलो रिपोर्ट तुमी भायर आयिल्लो तुमी वाचला पडना, गुगलान तुमकां मेळटा. वर्ल्ड बँकाचो रिपोर्ट पॉवर्टी, प्रॉस्पॅरिटी आनी प्लॅनेटाचो रिपोर्ट मेळटा. तो ती वर्दी सांगता, तो रिपोर्ट सांगता 8.5 म्हळ्यार जागतीक लोक कठीण दुर्बळगायेंत बुकेंत वळवळटा आनी बुकेन मरता म्हणून 8.5 लोक बुकेन वळवळटा म्हण सांगता. संपन्मूल जायतें संवसारांत आसा म्हण आमकां कळीत आसा. आस्त बोदेक संवसारांत दरबस्त आसा म्हूण आमकां भोगता. संवसारांत धराळपणी खाणा जेवणाचें आसा, थंय दुखोळ येवना, उणेंपण ना, दरबस्त मापान आसा. देखून आस्त बोदेक दरबस्त वळटा जाल्यार संवसाराचो अर्दो लोक बुकेन अपौश्टीक खाणा वरवीं खाणा वरवीं लोक वळवळटा. पॉवर्टी एमिस्ट प्लेंटी, गिरेस्तकाय मोदें दुबळीकाय उठोवन दिसता म्हणून रिपोर्ट सांगता. विरोधाभ्यास म्हळ्यार पॅराडॉक्स जावन आसा. ह्या गिरेस्तकाय वळटा जाल्यार दुबळीकायेंत लोक मरता म्हणून. जेजूची कुडी रक्ताची ही महापरब हें आदाल बदल करता मोगाच्यानो. गिरेस्त पॉवर्टी एमिस्ट प्लेंटी हें पळय, प्लेंटी एमिस्ट पॉवर्टी जायचे म्हणून, प्लेंटी एमिस्ट पॉवर्टी जायचे म्हणून हें जेजूच्या कुडी रक्ताची महापरब हें आदाल बदल करता, हें रिवर्स करता. दरबस्त एबंडन्स आसल्यार दुबळीकाय आसलें तें रिवर्स करता. पूण जेजू आनी एक वाट दाखयता, दुबळीकायेंत दरबस्त जावचें कशें, आमचे कडेन उणेंपण आसल्यार दरबस्त जावचें कशें. एबंडन्स इन पॉवर्टी ही एक वाट जेजू दाखयता, हें पेस्त दाखयता. हें दिसता आयच्या वांजेलांत, हें दिसता उणेंपण आसल्यार मागीर सगळो लोक दादोस जाता. उणेंपण पयलें कांय ना, बुकेता लोक, पूण नंतर जे लोक दादोस जाता. हें दिसता आयच्या वांजेलांत. लोक आसा, कोणाक गरज आसा, वय तातूंत बुकेच्या खाणाची गरज तें आसा. आसलें कांय वापरना, इनसफिशियंट आसलें कांय वापरिना पावना. तांच्या लेगीत कितें उंडे आसात, कितल्यो मासल्यात, त्यो तितल्या लोकांक कांय येना. इनसफिशियंट, कोणाकी पावना, तें उणेंपण आसा. शीस म्हणटात लोकांक दान सोड, आमच्या लागीं फकत 2 मसल्यो आनी 5 उंडे आसात, हें कोणाक पुरो, आमच्या लागीं उण्या, हें कोणाक पुरो जायना. लोकांक दान सोड, हांगा तावन लोकांक धाडचून. पूण हांगा भावार्थाची प्रतिक्रिया जाय म्हण जेजू सांगता. हें उणेंपण आसल्या तक्षणा भावार्थाची ग्रेस्तकाय आमच्या काळजांतान वळाजे म्हण जेजू उलो दिता. जुवांच्या वांजेलांत मोगाच्या न्हू फिलीप सांगता, इतल्या लोकांक आमी वाडिचे जाल्यार 200 दिसांची माजुरी जाय म्हणून. इतल्या लोकांक आमी वाडिचे जाल्यार, तांची बूक थांबयचे जाल्यार 200 दिसांची माजुरी जायचे म्हणून. आतां एकल्याक माजुरी कितल्या 800 रुपये 1000 येतात. 1000 जाल्यार लेखांत दर्या, आज एका मनशाक 1000 दितात कुलीकारा. हे 800 जाल्यार 1,60,000 जातात, 1,60,000 जातात 800 धरल्यार. आनी 1000 धरल्यार 200 म्हण सांगल्यार 2 लाख जातात. इतल्या लोकांक वाडिचे जाल्यार 2 लाख रुपये जायचे म्हणून. 2 लाखाचें खाणाचे उंडे हाडिचे म्हणून. 2 लाखाचे उंडे जाल्यार आमी लेख घालें, 2 लाखाचे उंडे जायचे जाल्यार 20,000 परस लोक चड आसलो. 20,000 प्लस जायचं. जेजूक आयकूंक गेलो 20,000 परस लोक आसलो. 1 रुपयाक 8 उंडे धाडल्यार आनी 20,000 लोक घाल्यार 1,60,000 रुपये दिल्यार 20,000 लोकांक उंडे दियत. एका मनशाक 8 रुपयांचे उंडे दिल्यार लेख केल्यार. आनी 2 लाखांचे जाल्यार 25,000 वाडयत, उंडे वाडयत.
आतांचे देखून मार्केट लॉजीक म्हणटा हांगा हांवें फिलिपूक हांवें मॅथ्सान तुज्या कोणा मॅथ्स शिकयतालो कोणा म्हजे बरी देखून तो मार्केट लॉजीक हाका मार्केट लॉजीक म्हणटात इतले पयशे जाले इतलो लोक मार्केट लॉजीक अँड्रू म्हणटा इतल्या लोकांक हें खंय पुरो इतल्या लोकांक खंय पुरो म्हळ्यार इतल्या लोकांक इतलें जाय म्हणून वैज्ञानीक प्रतिक्रिया दिवची अँड्रू तो मार्केट लॉजीक सांगता इतले पयशे जाय मार्केट लॉजीक फायनान्स उलयता तो मार्केट लॉजीक अँड्रू म्हणटा काय म्हळ्यार वैज्ञानीक सायंटिफीक लॉजीक उलयता इतल्या लोकांक खंय पुरो म्हणली प्रतिक्रिया दिता पूण जेजू सांगता लोकांक तुमी बसया ही जेजूची प्रतिक्रिया आमी आयिल्ल्या लोकांक बसयचे आमी तांकां बसयचे तांकां सुदारसूंक तांच्या सुदारसूंक पळयचे जेजू म्हण सुदारसिता आयिल्ल्या लोकांक बसयात आनी खंय मरुभुमींत खंय वचोन वाटयेत आनी कोश्टोवचे पयल्यान तो बुक्यान मरता लोकांक देखून तुमी ताका धाडिनाकात बसया तुमी बसया म्हणटा आनी फिलिपियाचें आनी आंद्रेचें मार्केट लॉजीक आनी सायंटिफीक लॉजीक जेजू शिफ्ट करता तें सायंटिफीक लॉजीक शिफ्ट करता इशीन आहलें तिशीन काडून दवरता तिशीलें आहलें इशीन पयलें हाडटा बावार्थाचें लॉजीक इशीन हाडटा मार्केट लॉजीक सायन्स लॉजिकान जेजू तिशीन दवरता आनी बावार्थाचें लॉजीक इशीन हाडटा योकरिस्ताचें लॉजीक दिसता दिवच्यांत गिवींग योकरिस्ताचें लॉजीक दिसता शेअरिंगांत शेअर करचें वांटून घेवच्यांत दिसता देखून हें योकरिस्ताचें लॉजीक आमकां खाली मार्केट लॉजीक जाल्यार आमकां जायना सुदारसूंक जायना इतल्या लोकांक सायंटिफीक लॉजीक आसल्यार आमकां तें वजाप करूंक जायना तें आमी मार्केट लॉजीक सायंटिफीक शिफ्ट करूंक शिकायचें जेजू बरें शिफ्ट करना बावार्थाचें लॉजीक इशें हाडचें बावार्थाचें लॉजीक म्हळ्यार आमचे कडेन कितें आसा तें दिवचें आमचे कडेन कितें आसा तें वांटून घेवचें हें दादोश करता हें बांड सारकें करा उणेंपण आसल्या कडेन जायते बांड दादोश करता उणेंपण कांय पावना म्हणल्या कडेन उर्चा बरी करता योकरिस्तांत 4 जेस्चर्स आसात 4 प्रतिक्रिया आसात योकरिस्तांत 4 प्रतिक्रिया आसतात जेजू 5 उंडे 2 मसल्यो घेता ही टेक्स हें पयलें टेक्स तो घेता घेवचें पयलें जेजू सांगता जेजू तेका म्हणल्यार ते तांणी दिल्ले जेजू काणयता जेजू ताचेर गेल्या उपरांत घेतिल्ल्या उपरांत जेजू ताचेर आशिर्वाद घालता ब्लेसिंग करता पयलें टेक रिसीव आनी ताच्या उपरांत तें ब्लेसिंग करता ताच्या मागीर जेजू मोडटा ब्रोक इट उंडे मोडटा ताच्या मागीर जेजू गेव देम दिता जेजू दिता हें हजाप 12 दालीं दाराबास्त दराळ आसचे 12 दाल्यान तातले दराळपण उंडे दराळपण आसचे करता योकरिस्त कांय नातिल्ल्या कडेन दरबस्त करता मोगाच्यान हें योकरिस्ताचें महान बळ हें योकरिस्ताचें महान सक्त हें योकरिस्ताचें स्ट्रेंथ हें योकरिस्ताचें हें अजाप कांय नातिल्ल्या कडेन दरबस्त करता आनी दरबस्त आसोन दुबळीकाय आसची तें रेस्पॉन्स तें आमचें तावन काडटा देखून उणेंपण आसल्यारय ओवरफ्लो जावचें हांगा मुख्य कारण शेअर केल्ल्या वरवीं केदाळ उणेंपण आसा तें ओवरफ्लो तें बरोवन वमता जें वळा जें जाल्यार काले मुख्य जाय तें शेअर करचें गीव आमी आसलें दिजें आनी शेअर करचें योकरिस्त शिकयता टू गीव इज टू मल्टिप्लाय टू गीव इज टू मल्टिप्लाय योकरिस्त सांगता दिल्ल्यांत तें वर्तें वाडोवन येता मल्टिप्लाय योकरिस्ताच्यो ह्यो 4 संगती घेवचें आशिर्वादीत करचें मोडचें आनी दिवचें योकरिस्तांत आटापून आसा ही आमच्या आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां स्पश्ट जाता योकरिस्तांत आजार आसा देवाचो दराळ जीव देवाचो दराळ मोग ताचें दराळ जिवीत ह्या योकरिस्तांत आजार आसा योकरिस्ताचो फावर जेजू आपणाकच खालीकन आपणाकच अर्पिल्लें आटापून आसा योकरिस्तांत जेजून आपणाकच भेटयल्लें सेल्फ सॅक्रिफायस आपणाकच सॅक्रिफायस जावन भेटो दिल्लो देखून योकरिस्ताचो फावर जेजून आपणाकच अर्पिल्ल्यांत आटापून आसा भुरगीं सांगतात म्हाका योकरिस्ताचो फावर खंय लिपोवन आसा तो खंय आटापून आसा तो आटापून आसा जेजून आपणाकच दिल्ल्यांत देखून योकरिस्तांत आमकांच दिवंक उलो दिता आमचो इल्लो टायम दिवंक आमकां उलो दिता आमचें उत्तेजन हेरांक दिवंक हेरांक बुजोवन दिवंक हेरांक कुमकेचो हात दिवंक आमकां योकरिस्त उलो दिता योकरिस्तांत आमी
आमच्या भोंवतणीच्या बुकेल्ल्या वळवळटल्यांक बुकेन वळवळटल्यांक संगी सॉलिडॅरिटी जावन रावोंक हांव तुज्या सांगात आसा म्हणलें बुकेतल्यांक तावांनी वळवळटल्यांक बुकेन वळवळटल्यांक सांगता सॉलिडॅरिटी जावन हांव तुज्या सांगात आसा आनी तुज्या लागीं म्हजे कितें आसा तें शॅर करूंक म्हाका योकरिस्त उलोव दिता. आमचें इल्लें हें लिटल आमच्या लागीं काय आसा आसलें तें जेजूक आमी जेजू एबांडन्स करूंक ताच्या हातांनी दिचें. जेजू एबांडन्स ओवरफ्लो दरबस्त करूंक इल्लेशें आसलें दरबस्त कर देवा आमी ताच्या हातान दिचें. आमी दिल्लें आमी दिवचें आनी आमी म्हणचें मागणें आमी दिवचें तें कितें तें दिता आमी तें कितें तें म्हणटा खंय मागता तें मागणें आनी दिवचें तें that's not the matter. That doesn't matter. तें सड्ड म्हत्वाचें जावन आसा येवकरिस्ताची येवकरिस्ताची दुबळ्यांची दुखां पुसुता. येवकरिस्तांत दुबळ्यांची बुकेची दुखां बुकेन वळवळटल्यांची दुखां येवकरिस्त भेटयता बापाक. हर एका येवकरिस्त वयर उबारता दुबळ्यांची खणान बुकेन वळवळटल्यांची दुखां येवकरिस्तांत आमी वयर उबारता आनी तीं दुखां पुसूंक जेजू आमकां हर एकल्यांक उलो दिता. येवकरिस्तांत दुबळ्यांची बुके खणान वळवळटल्यांची बुकेन वळवळटल्यांची दुखां भेटयतना तीं तुमी पुसा दुखां पुसा म्हज्या परजेची दुखां पुसा म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. जेजून आपणाकच दिलो आनी आमकांय शॅर करूंक जेजू उलो दिता आनी शॅर करतना एबांडन्स ओवरफ्लो जाता आनी आमकां त्या दाळा म्हणूंक जाता येवकरिस्ताची ह्या कॉन्सेक्रेची उतरां म्हणटना म्हज्या देवा म्हज्या सायबा असलें हर एक दिसा बोगोंक म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हण हर एका येवकरिस्तांत तले हजाप विस्मिताय बोगोंक आमकां जेजू कृपा दिवंक दी. आमेन.